आज आमी जाणा जावया आमकां हर एकल्याक एक देवाचें आपोवणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसारांत जियेतना जेन्ना आवयच्या गर्भांतल्यान आमी ह्या संवसाराक जल्म घेता त्या दिसतावन आमचें जिवीत आखेर जाता म्हणसर देवाचें एक कॉलिंग आमकां आसा, देवाचें एक आपोवणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तें आपोवणें कळलें की म्हूण आमी समजून कान घेया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर सांगता किर्तनाचो ग्रंथ आमी वाचता जाल्यार 103 आनी 3 अध्याय 133 verses 1. Psalms chapter 133 and verses 1. भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळयला ते कितलें बरें आनी कितलें सोबीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कुटुंबाचें एकवट एक कॉल आमकां मेन कॉलिंग म्हळ्यार देवाचें कुटुंबांत मोगान जिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज सगळें आमी करता पूण कुटुंबांतूच एकामेका मोगान आमी जियेना. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आनी एका भावा विरोध, एक भयण आनी एका भयणीक विरोध, त्या जाणां एक 5 जाणां एक आनी कालें पुरा कोल्यो घुसपट गोंदळ आमकां ही कॉलां रिसीव करून आयकून पुरो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और ये का कुटुंबांत कोण आयल्यार प्रॉब्लेम येस. प्रेज द लॉर्ड. जर देवाचें उतर कितें सांगता आमकां कॉलिंग खंयचें आमकां फर्स्ट कॉलिंग आमी कुटुंबांत माया मोगान जिवोवचें देवाचें आपोवणें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी कुटुंबांत आसात जाल्यार कुटुंबांत बरें करना जिवोवचें. जर तुमी खंयच्याय एका कॉंग्रिगेशनांत आसत जाल्यार त्या कॉंग्रिगेशनांत बरें कर जिवोवचें. हर एकल्याक एक एक आपोवणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांगा क्लियर सांगता पळया भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया तें कितलें बरें आनी कितलें सोबीत. प्रेज द लॉर्ड. सकयल पळया एक पटी बरें करून आसा त्या ते देवा मुखार कितलें बरें आनी कितलें सोबीत देव म्हणटा हें प्रॉब्लेम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कितें देवाक मानवं जाता तें आमी ह्या संवसारांत करता जाल्यार देवाचे आशिर्वाद आमी जोडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज हर एका कुटुंबांत आमची कुटुंबां आतां ल्हान ल्हान केसे ल्हान जाल्यात कुटुंबां. एक कुटुंब म्हळ्यार तेगांत आसात, थोडे कडेन दोगांत आसात, घोव बायलां मात, भुरगीं नाकात ताका थोड्यांक आतांच्या पुरा जनरेशनाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी जायते जाणां आजकाल जायते जाणांची भुरगीं आमकां आयकूंक मेळटा आवय बापायची कंप्लेन म्हजे भुरगें चेडूं म्हजो चेडको काजार जावंक आयकना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. तर ही पुरा देवाच्या योजनाक विरोध वेती आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या योजनाक विरोध देवान सुरू रचलें कुटुंब. प्रेज द लॉर्ड. कुटुंबांत ताणें आशिर्वाद केल्ले. जर आमची कुटुंबां मुंदरसून व्हरूंक आमी प्रयत्न करना जाल्यार जर आमच्या आज जायतीं भुरगीं असलें बुदाक कितें करतात म्हळ्यार तांकां आवय बापायनी संवसाराचें एज्युकेशन जाय तितलें दिलां पूण पवित्र आत्म्याचें एज्युकेशन कांयच दिवना. दॅट इज द मेन फॉल्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते दळा कालें आमची भुरगीं म्हळ्यार बारी आमकां मोगाचीं तांकां कांय करूंक दिना मोगान वाडयता पुरो करता. आतां थोडे आवय बापायक तें सोंसूंक मेळटाना पळय कित्याक आमी तशें केलें गी म्हणून बगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मेन कारण आज एंत देखून आमकां फर्स्ट कॉलिंग आसा आमच्या कुटुंबांत मोगान माया मोगान एकवटान जिवोवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी चिंता एक भाव आनी एका भावा कडेन रागार आसा जाल्यार दोगांयक देवान रचल्लें देवाच्याच सारक्याचें देवाच्याच स्वरुपाचें. होय की न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तर तो ताच्या भावा कडेन रागार आसल्यार कोणा कडेन रागार आसा? देवा कडेन रागार आसा न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तर देवा कडेन तर रागार आसून कुटुंबांत आशिर्वाद मागून काणयो जातात गे साध्यत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हे फर्स्ट कॉल आमकां देवान दिवचें कुटुंबांत माया मोगान जिवोवचें. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळया आमकां एक एक आमची म्हणली फिरगज आसा. हालेलुया. आतां हर एक फिरगजेक कांय तरी इल्ले समस्या आसात की ना? हर एका फिरगजेंत आसात. थोडे फुडें उपाध्यक्ष पळयल्यार लोकांक जायना, थोड्याक पाद्रीक पळयल्यार लोकांक जायना, थोड्यांक खंय रान पळयल्यार आनी एकल्यांक थोड्यांक जायना.
म्हाका इदेने आसा म्हाका एक अवकाश दिना ओली पुरो घुस्पोट गोंदळ और एक फिरगजनी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें पुरो पळोवन थोड्यांनी काले करचे तांची फिरग सोडचे दुसऱ्या फिरगेचे मिसाळचे आमकां देनाका ते कळ्ळें कोणाक जाय तें पूण आनी एका फिरगेचेंती तूं एक सोयरो जावन येताय पूण त्या फिरगेचें दिताले तो प्रॉब्लेम आसात न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया एक हांवें म्हाका दिसता कालचे दिसा थोडे हांवें शेअर केल्ले ते एक नोवाची आर्क पळया नोवाची आर्क सादारण थंय पळयल्यार तुमी सगळे अध्यायांत हांव वाचची येत उत्पत्ती ग्रंथांत सगळ्यांत हांव एक 10-11 अध्याय मुसर वाचा थंय नोवाची एक बरी एक चरित्र थंय बरयल्ली आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सरस्पोर देव नव्याक सांगता पळय सोदोम आनी गोमोरांत इतलें पाताक सडलां आनी सगळो संवसार काल जाला पातकांत बुडला म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळो संवसार पातकांत बुडला म्हणटा प्रेज द लॉर्ड ते पळया आमी एक 6 अध्याय आमी काडल्यार उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 6 आमी एक वाक्य ताचे विशीं आज थोडो आज नियाळ करया प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांक म्हाका तुमकां हर एकल्यांक गरजेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 6 अध्याय थंय तो नोयाची चरित्र आसा 9वें वाक्य तो नोवे जावन आसलो एक प्रामाणीक मनीस म्हणून सांगता प्रेज द लॉर्ड सगळ्या संवसारांत प्रामाणीक मनीस नोवे एकलोच नोव्या खातीर ताच्या बायलेक ताका तेका भुरगीं ताचे विशयान बरयल्लें आसा आनी त्या वेळा तितलींच आसली ती भुरगीं ल्हान कित्याक म्हळ्यार नोव्याक भुरगीं जाल्लीं 85 वर्सां उपरांत प्रेज द लॉर्ड तें क्लियर आसा चरित्रा संवसाराचेर सर्वेस्परान दिश्ट घाली आनी संवसाराचेर दिश्ट घाली तो खोटो आसलो संवसार कित्याक संवसाराच्या सर्व निवासांचे साल संकट खोटेपणान बरयले प्रेज द लॉर्ड आज संवसारांत मनशाचे साल संकट कशें आसा अशेंच आसा सादारण पळया भायर सोडी आमच्या कुटुंबान पळयल्यार अले म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वेस्परान नोयाक सांगले संवसारा वयल्या सगळ्या मनशाक असो अंत करूंक हांवें निर्धार घेतला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी मुखारी बुडतुकोलान न्ही दुसऱ्या खंयच्या तरान तरी संवसार आखेर जावंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजून कितें संवसारांत सांगलां तें सगळें जारी जावंक आसा थोडे जारी जाती आसा आनी थोडे जारी जावंक बाकी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देव म्हणटा म्हळ्यार गट रुखाचे एक तारू कर त्या तारवांत कुडां कर ताचे भितर बायल्यान सगळे तार सरे ते तुवें ते हे परी बांदूंक जाय ते 300 हात लांब 50 हात रुंद 30 हात उंच आसूंक जाय तरवाक एक पाखें आसूंक जाय आनी त्या पाक्याक कशी मदें इल्लो जागो खाली सोडूंक जाय म्हळ्यार उजवाड पडोवंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय क्लियर पुरो सांगता आनी पुरा नव्यान तारू बांदूंक सुरू केलें खंय न्हंयच्या देगेर गे व्हडल्या दोंगरा वयर प्रेज द लॉर्ड तर लोक कितें म्हणत नव्याक गणेश जावन आचे तुजलो पिसो दुसरो हां म्हूण सांगता आसतले प्रेज द लॉर्ड पूण नव्याक कोणाच्या उतराचेर पातयेनी देवाच्या उतराचेर पातयेनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पर्वता तुजेचेर हांव एक तारू मानता देवाच्या उतराचेर पातयो प्रेज द लॉर्ड पर्वताचेर हांव एक तारू बांदता देवाच्या उतराचेर पातयो दर्योय ना न्हंय ना आनी दोन सोडूंक उदाकी ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ते एक बरें एक कांतार आसा तमिळान आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार तोले एक सिच्युएशनार तो तारू बांदूंक येता प्रेज द लॉर्ड तेजे भुरगे ल्हान भुरगे काम करता आसतले पळया थंय व्हडले तारू बांदीचे जाल्यार कितलो रूख जायचे पडत आनी तारू बांदूंक आनी तूं करेक्ट दिवना जाल्यार ताचे इतिहासान सांगता 110 to 120 वर्सां लागली म्हणटा तारू बांदूंक
नोए कितली वर्सां? 100 घिसड 100 वर्सां म्हणून धरी येते. ह्या 100 आनी 10 तावन 100 आनी 20 वर्सां म्हणसर तितलो टायम एक नव्याक थारूंक बांदूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां पळया, हर एक मनशाची ताच्या भितर आयल्यो, ताका तेजें कितें मेळ्ळें काण उडोवंक थंय कांय ना, बागिल ना ताका. एक जनेल मात्र उक्त्याचें उजवाड पळोवंक. प्रेज द लॉर्ड. तर चिंता, इतले मनशाची, इतले पुरा टायपाच्या तुमी पळयता त्या संवसारांत कितल्यो मनजाती आसात. त्या हर एकल्याच्यो बऱ्या मनजातीच्यो 7 जोडी, दुसऱ्या मनजातीच्यो 2 जोडी. तर तितली मनजातां भितर बरोवन आसतली. प्रेज द लॉर्ड. ताचें मेळ्ळें कितलें जायत? तें मेळ्ळें पुरा एका रुमान तो घालता, कुडान घालता. प्रेज द लॉर्ड. पूण तांकां आतां जी येतात, नवे जी येता, ताच्या संगता बायल ताची, तेका भुरगीं, तेका सुनो, 8 जाणां आसात. तांकां त्या मनजातीची वास येना गे. हॅलो, तुमी एक 2 वरां गोट्यान बसून रावा जाता. 2 वरां गोट्यान रावा वचून पळय. प्रेज द लॉर्ड. नवे आनी ताचे कुटाम देडशे दीस म्हळ्यार 5 म्हयने त्या तारवा भितर आसतले. प्रेज द लॉर्ड. त्या 5 म्हयन्याचें मेळ्ळें कितलें जायत पळया. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां एक कुटाम म्हूण दिला. ते आमचे कुटाम जावन आसा एक तारू बाचावी थंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. त्या तारवान तुमी आसतना थंय मेळ्ळेपण आसा, पाताक आसा, खोटेपण आसा. तांचे भितर तुमी जियेना ते. हॅलो, जियेतात की ना? जर फिरगजी एक आमचे तारू, कुटुंबाचे तारू ते जावं पुरो एका फिरगेचे 350 कुटुंबां, 400 कुटुंबां, 1000 कुटुंबां, 1500 कुटुंबां, ते व्हडलें तारून त्या फिरगेजीच्या लोकां खातीर ते व्हडलें तारून बांदलां. ते एक फिरगज आसा, एक गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. तर तांतूय मेळ्ळें आसतलें पळोवन तूं धांवताय काल्यार फिरगज सोडून धांवचें, दुसऱ्या पंगडांक घेचें, कातोलीक पवित्र सभा सांगचें. कित्याक म्हळ्यार तांचें कितें आसा तें आमकां बरें दिसता, आमचें मेळ्ळें दिसता. जेतना मुसर पळया, तारवांत नवे, ताची बायल, ताची भुरगीं, थंय वास येता म्हणून ती भायर गेल्ली जाल्यार तांकां संरक्षण आसलें गे. ती उदकांत बुडोवन तशेंच जाता आमकां. तेत तारवांत आमी आसा. तेंत तारू तें एक तुका संरक्षणा खातीर देवान दिल्लें तें. आत्मीक गटाय दिवचें तें तुजें मंदीर, तुजें तें देवाळ. प्रेज द लॉर्ड. देखून कालय कितें जावं दी, कोणीय कितें जावं दी, तें सोसून व्हरा आनी त्या फिरगेजेन दी तुका दिल्ल्या कुटुंबान गी बऱ्या तरेन रावा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमच्या कुटुंबान आमी पळयता, पयलें पुरा जॉयंट फॅमिली आसली. प्रेज द लॉर्ड. घरांत 5 जाण भाव आसल्यार सांगाता जियेताले. आज 5 जाण भाव आसल्यार 7 घरां जातात. 5 भावांक आवयक एक बापायक एक. हली परिस्थिती आसा. तुमी सत जाल्यार सत म्हूण चिंता. म्हाका कांय प्रॉब्लेम्स ना. हांवें कितें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लें, कितें म्हाका भुगल्लें तेंच हांवें तुमच्या मुखार दवरचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर पयली जबाबदारी तुका तुजें कुटाम सोलोवन व्हरोंक, तुजें कुटाम बागेवनपणी सांबाळूंक, दुसरी जबाबदारी तुजी फिरगज, त्या फिरगजे भितर तुवें रावूंक जाय. तेंय एक तारू, त्या तारुवां भितर तुका हाडलां देवान. प्रेज द लॉर्ड. थंय तावन तुका भावार्थ मेळ्ळो, थंय तावन तुका बावतिस्म मेळ्ळो, थंय तावन तुका सक्रामेंत मेळ्ळे, थंय तावन पुरा मेळ्ळे. पळय गेले. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर आज ते मीस सारकें ना, ते कॉयर सारकें ना, ते गळी परीस सारकी ना, ते वाड्याचे सारकें ना म्हणून थंय तावन तूं खंय धांवून पळयताय, तुका संरक्षण ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमकां बासायलेल्या गांवाक कशें देवान सर्वेस्वर देवान व्हेलें गे त्या लोकांक, तशेंच आमकांय खंय अन्न एका फिरगेचेर दवरलां. प्रेज द लॉर्ड. ती फिरगज आमच्या मोगाची. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी थंय रावूंक जाय. आमी तें पयलें कॉलिंग आमकां आमच्या कुटुंबांत. जर आमी त्या फिरगजेंत ना, जर आमी त्या फिरगजेक आमी विरोध करता जाल्यार तांच्या याजकाक जावंक पुरो, तांच्या त्या लायकांक जावंक पुरो, तांच्या खंयच्या परिशदेक जावंक पुरो, ह्या तांच्या संघ संस्थाक जालो हांव विरोध करता जाल्यार हांव सुरक्षीत ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. कित्याक देवान दिल्लें पयलें कॉल तें जावन आसा तुज्या कुटुंबान तुवें मोगान माया मोगान जियोंक, दुसरें तुज्या पिरकेचेर तुवें कितें आसल्यार तें सोंसून व्हरून जियो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगता पयलो अध्याय 5वें वाक्य. जेरेमियाचें प्रवादीचें पुस्तक पयलो अध्याय 5वें वाक्य. कळ्ळें पुरा आमकां कॉलिंग आसा पळया. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. आवयच्या कुशवांत तुका रसचे आदी, रसल्या उपरांत न्ही, रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली आनी तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. हांवें तुका पवित्र केलो. हांवें जल्मोवच्या आदी, तुवें संवसाराक जल्मोवच्या आदी म्हाका आनी तुका देवान कितें केलां? पवित्र केलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. प्रवादी आमकां 3 मागणी दितात आमच्या बौतिस्मा वरवीं. आमी बौतिस्मा मारिफात आमकां देवाची वळख मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी बौतिस्मा मारिफात आमकां देवान पवित्र केलां. प्रेज द लॉर्ड. बौतिस्मा मारिफात आमकां देवाची वळख मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी बौतिस्मांत आमकां 3 मागणी मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड. पयलीं आमकां कळ्ळें प्रवादी याजक जावन, प्रवादी जावन, मागीर राय जावन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 3 मागणी देखून खंयचीय तूं जावं दी, देवान तुका नेमाक केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां देवाक आमी विसरून काडलें गे, देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडलें. देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडलें, हांगा कांय डावटूच ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमकां देवान खंय आमकां जल्म दिलो? देवान एका कुटुंबांत गी, एका रानांत गी, एका माट्यांत गी, कुटुंबांत. तर पयलो जबाबदारी केली आमची, आमचें कॉलिंग आमचें कुटुंब सारकें करचें आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कुटुंब तुमी सारकें करता जाल्यार तुमकां आशिर्वाद मेळटात. जर तुमचें कुटुंब सारकें ना जाल्यार देवाची आशिर्वादां आमी खंयी होगडायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कीर्तनाचो ग्रंथ सांगता, कीर्तन 139, Psalms 139 verse 16. कीर्तनाचो ग्रंथ 119 अध्याय 16वें वाक्य. आकाराविणे असलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी. आतां एका दिसाचें भुरगें ताका आकार आसा गे, कन्फ्यूज जाल्लें. एक भुरगें ल्हान एका दिसाचें ताका आकार आसा गे. सादारण 3 म्हयन्या म्हणसर आकार आसना. कळना थोडे पटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांगा सांगता सरेस्वर देव, आकाराविणे असलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसात. ऑलरेडी बरोवन आसा तुज्या पुस्तकांत. तूं केदाळ जल्म लाय पळय, ताच्या पयलींत तुज्या जल्माची डेटी, तुज्या मरणाची डेटी ऑलरेडी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आजकाल मस्त जाणां गर्भेस्त आसली तांची डेट फिक्स करतात डेलिव्हरी, म्हळ्यार सिजरीन न्ही. हें एक देवा विरोध वेचें पाताक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी डेट फिक्स करूंक ना, ती देवाची घडी. प्रेज द लॉर्ड. देवान खंयच्या दिसा खंयच्या घडये ताका भायर हाडूंक म्हण ताका गुत आसा. कित्याक आकाराविणे असलेले हांवें पळोवना, तुवेंय पळोवना, आवय बापायन पळोवना, पूण देवान तुका पळयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजें फस्ट कॉल हें फस्ट कॉल हांगा ताण सुरू जाता तुज्या मिसांव. आकाराविणे असलेल्या तुका देवान देखलो आनी तुका ताणें केलें गेलें. तुजे हर एक दीस देवाच्या पुस्तकान बरोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तांचो आरंभ जावच्या आदींच ते निर्धारीत केल्यात. प्रेज द लॉर्ड. देखून काय मरोंक बी येनाकात. केदाळा मरता ताका गुत्ता, म्हाका आनी तुका गुत्त ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी मरणाक बी येतात. प्रेज द लॉर्ड. देखून ऑलरेडी निर्धारीत केल्या तूं खंयच्या डेटीक मरतलोय, खंयचें वर्स पुरो ऑलरेडी तें जावन जालां आनी तुज्यान म्हज्यान कांय चुकोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती डेट कोणाच्यानी तिशी निशीन घालूंक जायना. जाय जाल्यार कांय 2-3 दीस कांय पाटी फुडें घालयत, वेंटिलेटर घाल्ला, पूण 100% येतलें.
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमकां एक देवाचें योजन आसा, देवाचें कॉलिंग आसा. देखून कॉल ताचें आमचे थंय तो जारी करिल्ले शिवाय तो आमकां सोडिना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. मस्त जाणां थोडे पटी मोर्नाच्या तनी मुसर पावतात जाल्यार मोर्न तांचेर येना. कित्याक खंयच्याक एका भावा कडेन भयणी कडेन रागा ती येवन काय इल्लेशें कालें बक्षाने मागते जाल्यार वो काय उलोवंक जायना जाल्यार भितर तावन एक बक्षाने मागयत न्ही. प्रेज लॉर्ड. हय, म्हाका आज कोणें सांगलें कशें एक डेथ आयलें गे म्हणून. प्रेज लॉर्ड. कुटुंबाची पुरा येवन ताका ताका बक्षी म्हूण सांगताले. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. अकरेच्या घडये कोणगे एका पाद्रापाक पुराण कुमसार केलो गय. पयलीं आयकनातलो गय, मागीर पुरो सांगून आयकलो गय, मागीर कुमसार जालो गय. मागीर सक्कड ताची एक भयण सिस्टर आसली गय, त्या सिस्टराक मारलें गय ताणें भावान. ती धाकटी ओवडलो. प्रेज लॉर्ड. मारून आनी पुरा कितें गायला आसता सिस्टर आपोवन हाडलें गय आस्पत्रेक. सिस्टर म्हणटाले की तो म्हाका बक्षी ना बेश्टेर काले घेवन येता, म्हाका पळयल्यार तो सांबाळ जाता. ना आतां पुरा चेंज जाला म्हूण सिस्टर आपोवन हाडलें गय. तांकां नातलो मनीस, उलोवंक जायनातलो मनीस काटयेतावन सकला पडून दिंबयेर पडून त्या भयणी कडेन बक्षाने मागून प्राण केलो गय ताणें. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. पळय मुगोच्या भाव आनी भयणी, आमी जर बाबा ह्या भोवोवण्यो आवय बापूय भुरगीं पुरा मोगान एकवटांची येयल्यार ताचे की व्हडले देवाचे आशिर्वाद दुसरे ना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. पळय एके पटी तुमी तुमच्या भावा भयणी कडेन रागार जाल्यार कोणा, एके पटी ते रागार जाल्ले इरार जाता, बेजार जाता. मागताना ताच्यान तो तोंड मुखार येता. तूं केन्ना बक्षिताय पळय तुका कितलें समाधान जाता काळजांत. तुमी बक्षिलां गे तर समाधान जालां तुमकां, बक्षिना जाल्यार जायना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. दिस इज द फर्स्ट कॉल. एफेसकारांचे पत्र पहिलो अध्याय 4 वाक्य सांगता. एफेसियन चॅप्टर 1:4 सांब पावल ह्या विशयान कितें सांगता पळया. देवाचें योजन कितें, देवाचें कॉल कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. एफेसियन चॅप्टर 1:4 एफेसकारांचे पत्र पहिलो अध्याय 4 वाक्य. ताचे समोर आमी भाग्यवान जायचे आनी कथावीन जायचे. प्रेज लॉर्ड. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां नसल्या. संवसार देवान रचच्या पयलेंत आमी सगळीं देवा सांगत आसल्या. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. संवसार रचच्या आदी. प्रेज लॉर्ड. संवसार देवान मागीर रचलो पूण ताची भुरगीं कोण म्हूण ताका पयलेंत कळीत आसली ती सगळीं देवा सांगत आसली म्हणटा सांपावल पळया. संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विसल्यांत म्हळ्यार काले आतां एक जाळाक नानान त्या रितीची मासली पडटा, देगेन हाडटात, मागीर तांतली बरी मासली विसतात. तशें ह्या खोटेपणाच्या संवसारांत हांव देवान म्हाका आनी तुका विसलां. दॅट इज द कॉल. देवान म्हाका आनी तुका विसलां. आमी आसल्या जावंक पुरो खोटेपणान बेडेपणांत आनी कितें थंय थावन आमकां काडलां वयर, ताणें विसलां आमकां. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत देवाचो मोग तितलो जावन आसा. देवाच्या मोगा पासत ताणें म्हाका आनी तुका विसलां. विसचें म्हळ्यार शिंपडून पडलेल्यांक मात्र विसूंक जाता. एकवट आसल्यांक विसूंक जायना. आमी शिंपडून पडिल्ल्या देवाचे परज आहा आमी. आमकां ताणें विसलां. प्रेज लॉर्ड. आनी आमच्या वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशें केलां. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी देवाची भुरगीं जायशें कोणें केलां? क्रिस्तान आमकां केलां. प्रेज लॉर्ड. क्रिस्त नातलो जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जावंक साधना. ताणें आमचे कश्ट दगदण्यो अडचण्यो तांची आमची पिडा शिडा सगळे त्या खुर्सार व्हावयली आनी ताणें आमकां सोडवून दिली आनी ताचे मारिफात मात्र आमी देवाची भुरगीं जाल्या. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमकां भुरगीं जायची पयलेंच नेमल्यार पयलेंच ताची खुशी आनी ताची अपेक्षा तशी आसली. प्रेज लॉर्ड,
हालेलुया. ही आमचे कॉल मगच्या भावानी बहिणी, ही आम्ही मिसून काढलेली वाट सारखी असा. देवा सांगता जियोंक, देवा सांगता रावोंक, देवा सांगता एकवटान जियोंची. देवाची खुशी ती आम्ही जारी करच्या खातीर आमकां हे संवसारान धरला. जर एका भावात एका बहिणीत तुझ्या बापायत या, तुझ्या आवयत या, तुझ्या गावात तुझ्या बायलेत तू रागार आसाय जाल्यार तूं देवाच्या राजांत पयस आसा. एंट्री जावंक मागीर फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो संसार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आखेर जावच्या पयलीं आमी एक जावची गरज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून अनकंडिशनली कितें कंडिशन ना, अनकंडिशनली आमी एकामेकाक बोगसूंक प्रयत्न करया, एकामेकाक बोगसर मागोवंक प्रयत्न करया. हें देवाचें कॉल जावन आसा आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. रोमाकाराक बरयल्लें पत्र सांगता 9 अध्याय 13वें वाक्य. रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 13. रोमाकाराचें पत्र 9 अध्याय 13वें वाक्य. रोमन्स 9 पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा. जाकोब असो हांवें मोग केल्लो तशें एसाव असोय हांव मोग केलो ना. प्रेज द लॉर्ड. तांकां जाय जाल्लें असो देव मोग करता, पूण आज आमी बागी आमचो देवान मोग केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमचो ताणें मोग केला. ताणें बोले जाकोब असो मोग केलो आनी एसाव असो मोग तसो केलो ना ताणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक देवाक ताचे विशय एक योजना आसलें. कित्याक अब्राहमाक दिल्ली बसावणी जाकोब ताईन जारी करूंक आसली. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवान जाकोबाक विसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वराचो झुजा पळया. ताका सगळ्या भावांनी द्वेश केलो. ताका त्याच्या भावांनी पोट्टुबायन गेलो. थंय तावन पोट्टेबायन कान फाराव्या इकलो. थंय तावन पतीसराच्या राजवाडीक पावलो. थंय ताका जैलांत घालो. जाल्यार देव ताच्या सांगता आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताचे सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत तुमी वाचल्यार झुजेची गोमटेची हाडां दिसतालीं गे. कित्याक म्हळ्यार हांगा ताका कालें घाल्लें, लॉक सिस्टम घाल्लें, पोळें दंपलो घाल हातांक आनी तशें ताका बांदून घाल्लें. ती गोमटी सोरोन 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 हाडां दिसतालीं गे. ताची हाताची हाडां दिसतालीं गे, पांयाची हाडां दिसतालीं गे. देखून ताका पयले जल्म म्हणल्यार पुताक मानस म्हूण नांव दिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार कश्टांनी जल्मलो. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार देवान ताची ताकाच वयर काडून तो त्या आस्थानान ताका प्राधानीकरण दवरलें देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जैलांत आसल्या मनशाक सीदा प्राधानी पोस्ट. प्रेज द लॉर्ड. तुका आज कश्ट आसूंक पुरो, तुज्या कुटुंबांत कितें अन्नाडपणां केल्यान जावंक पुरो, ह्या कुटुंबांत कितें द्वेश आसूंक पुरो, पुरो करून पूण देवा सांगता राव, देवाचेर विश्वास दवर, भावार्थ दवर. एक दीस तुज्या कुटुंबांत तुका वंसू बांदून दवरतलो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुका वंसू मारतलो. कित्याक तूं मागण्यांत आसाय ती पुरो मागण्यांत ना जावंक पुरो. तुजे खातीर देव करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज तुका कश्ट आसा जावंक पुरो, आज तुका निराशपण आसा, सलवणी आसा, कितें आसा जावंक पुरो, पूण हे पुरो थोड्याच दिसांचे. आज असले बरी फाल्यां आसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तुका तुज्या कुटुंबांत वयर उबारचो वेळ केदाळ तूं देवा सांगता जियेताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रोमन्स 9:11 सांगता, त्यात अध्यायांत 11वें वचन सांगता. संभवलो रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत 9 अध्याय 11वें वाक्य. प्रेज द लॉर्ड. तरी ते जल्मोवच्या आदी तांणी बरें जावं वायट जावं आदारचे फुडेंच व्हडलो धाकट्याची एसा व्हडलो जाकोब व्हडलो धाकट्याची साखरी करतालो. मागीर म्हूण देवान रेबेकाक सांगलें, देव आपणाक जाय ताका विंचून काडटा. तो नियम तीर जावचे खातीर अशें घडलें. तो नियम मनशाच्या करण्याचेर वंदोन ना, बगर आपल्या आपोवण्यार वंदोन आसा म्हूण देवान दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कितें कानून रुल्स एंड रेग्युलेशन ते तुका लागू जायना तूं देवा सांगता आसल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका देव खंयच्या रितीन तरी देव वयर उबारता, गॅरंटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्यांनी सांगता आमी इतले मागण्यांत आसा, आमकां कितें कश्ट, मागीर कोणाक कश्ट, कोणाक संवसारांत कश्ट ना. पळया, एक बरो ग्रेस्त काय कोरडांनी आस्तबदीक आसलो, ताचे कडेन बसून उसे तुज्या की चड खंत बेजाराय ताका आसा
ना जाल्यार तो एकलो आपल्याक गुळ्या घालून मरता, ना जाल्यार वचून न्हंयेक पडून सुसायड करता एकलो ग्रेस्त मनीस, करोडांनी आसले मनीस. तर समाधान तांचे थंय ना. ताच्या की तूं समाधानान आसाय, तूं बऱ्यान आसाय. आमी आमकांच सांगमी हांव बरें आसा, म्हाका समाधान आसा, म्हजे सांगता देव आसा. कन्फर्म करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मत्तेव सुवांजेल सांगता 13वा अध्याय 40 आनी 6 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 46 कितें सांगता. निमाणे इतल्यार आमी आखेर करी. आमचे कॉल एकच तास 3 आमकां कॉलिंग आसा, तातूंत एक कॉल मात्र आमी नियाल करते आसा. कुटुंबाक आमकां जिवितान कशा चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचे आस्तपदी सगळे विकून ते मोतीन ते मोलाक घेता. हांव मोती खंयचे देवाचे उतार ते मोती जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमकां मागण्या म्हणटना थोड्यांनी पुरा कालेगरचे कंप्लेंट जाता. म्हाका आज तें काम आसा, आज म्हाका तें आसा, आज म्हाका तें वचोंक, आज म्हाका. तर तुज्या जिवितान प्रामुख्यता खंय दिल्या गी म्हणून? तुवें मागण्याक दिल्या गी? प्रामुख्यता तुजी पयले देवाक दिल्या गी ह्या संवसाराक दिल्या? तर देवाक तूं प्रामुख्यता दिताय जाल्यार देव तुका आशिर्वादीत करता. प्रेज द लॉर्ड. तुजे खातीर, तुज्या एकल्या खातीर सगळ्यांक तुज्या कुटुंब देव बचाव करता. सगळ्यांक कुटुंब तो बचाव करता आनी तुज्या कुटुंबाक सगळ्यांक आशिर्वादीत करता आनी त्या कुटुंबान तुका वयर उबारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून हे म्हजें आनी तुजें कॉलिंग जावन आसा. फस्ट देवान दिल्लें कॉल म्हाका आनी तुका कुटुंबांत समाधानान जियोंक, एकामेकाक माये मोगान एकवटान जियोंक, मागण्यांत जियोंक, भोगसानान जियोंक, रागार दवरूंक न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.